वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी घट आसा. तर हांव जस्ट रेडी जाला आतां कामाक वचपा खातीर. केस ना बांदूंक आजून, आतां बांदतलें हांव, बट जस्ट बिकॉज म्हाका व्हिडिओ स्टार्ट करपाक जाय आशिल्लो. सो हांव रेडी जालें. दिसता हांवें लिपस्टीक लायला एज ऑलवेज. इयरिंग्स घालपाक जाय, पयलीं इयरिंग्स घालता. सो आयज इयरिंग्स घालूं हांव. मातशें रबर बँड आनी म्हजें क्लिप म्हाका सेपरेट क्लिपोर काडून हितून दवरपाक पडटा, बिकॉज ना जाल्यार पोचून ती क्लिप्स नाच करता, ते घेवन खेळटा. ताका खूब आवडटा क्लिप आनी ताका मम्मान दिल्ले ती क्लिप नाका, ताका म्हाजे क्लिप जाय. हांव टेबलार दवरता पळय ते सोदून हांव काडटा आनी मागीर ते खेळटा घेवन. सो आयज हांव ही घालतलें म्हणून चिंतलें. ही घालून एज ऑलवेज ही घातल्यार बरी दिसतालें. हार्ट शेपाची हार्ट शेपाची इयरिंग्स. सो हांव दोन्ही इयरिंग कानान घालता. सो तेज्या पयलीं हांव परफ्यूम लायतलें म्हजो फोगाचो. लास्टली म्हजो स्कार्फ, जे की म्हाका यादूच नाशिल्लें. हें मागीर विसरून गेलें जाल्यार मागीर म्हजी हालत वायट जातली थंय. आनी हांव आतां म्हजे केस बांदता. सो आयज हांवें आतां ब्रेकफास्ट बीन कांय करूंक ना. मोस्टली हांव थंय वचोन करतलें दिसता, बिकॉज आतां तरी टायम ना ब्रेकफास्ट करपा खातीर. केस पे कितें जाला ते बेबी हेयर ते. आनी एक वीक सोदता. दीस बाय हांव म्हणटा पळय म्हाका लिडाची गरज पडटा म्हणून, हेज्या खातीर ते बेबी हेयर आसता ते येवन रावतात सामके अशें तशें शिंगा कशी रावतात मिनी मिनी. सो ऑल सेट म्हाजे केस बी बांदून जाले आनी आतां हांव वचपाक रेडी आसा. बट बिफोर दॅट म्हाका म्हाज्या झाडाक उदक घालपाक जाय, जें की तुमकां खबर आसा म्हाका वुमन्स डेयाक मेळ्ळेलें. सो तें हांगासर आसा. सो एका उदक घालपाक जाय. एका हांव वचोन वॉशरूमान वचोन उदक घालून येता, बिकॉज हांगासर ग्लास कॅरी कर मागीर दोरोन दवरी जाता. सो हांव घालून येता डायरेक्ट. सो हांवें उदक घातलें, तुमी पळोवंक शकता. हेजेर बी उदक घातलां पानांचेर बीन बारीक बारीक थोडे थोडे. सो एका हांव थंय दवरता आनी आतां हांव वयता, बिकॉज हांव हे दिसांनी बसून शूट करता. सो तो म्हजो कॅमेरा मातसो सेट केल्लो आसा सकयले कडेन, बट आतां म्हटल्यार मातसो डावन आसा. नाजाल्यार हांव ताका अशें लेवलींग करपाक न्हू, बट आतां तें सारकें करपाक आनी टायम ना. सो ऑलमोस्ट हांव रेडी जाला. काल हांव देवळान बी गेल्लें. आयज वेडनेसडे, आयज हांव वचपाना खंय मोस्टली. आयज घरा कडेन येतलें डायरेक्ट. पळोवया वचोन शकता, कांय गॅरंटी ना म्हाजी. हांव कॉलेजीक वयता तशें, बट हांव कॉलेजीक वचना. म्हाजो स्कार्फ हांवें हांगा दवरला. मम्मान टिफिनीक फ्रायड रायस कितें केला खंय, सो तें घेवपाचें. उदक भरला जाल्यार खबर ना म्हाका कितें, बिकॉज ती ह्या दिसांनी उदक भरपाक विसरता सगळें हांवूच भरता. सो तें करपाक जाय. अबय कोण तो ओलेंज म्हाका इल्लो सोमत्या सगळें मॅस जाल्लें आसा हांगा. सो हांव देवाक पांयां पडटा पयलीं तरी. हें आनी कित्याक ऑन जावपा जाय आशिल्ली फ्लॅश लायट. सो हांव आतां वयता. फाटल्यान फूल मॅस
आणि आपण मुलींच आणि माझे टिफिन बी पॅक जाल्ले आसा आणि उदकाची बाटली बी रेडी आसा आणि अबय पोचू काल रातची दीदी कडेन येवन आना रे ए पोचू येयलो तो दार ओपन करून हांव न्हिदलें काल आणि अबय जिमी तर आयज हांव भायले भायर पार्लरान गेल्ले बिकॉज म्हाजे आयब्रोज फोरहेड अप्पर लिप्स करपाक जाय आशिल्ले सो भितर जोती अलावड ना सो भायरूच काडून वयचें पडटा आनी भितर हांवें कांय शूट करुना सो हे डायरेक्ट तुमकां हांवें भायर येवन दाखयलें सगळें क्लीन जालें म्हाजी गाडी हांवें मातशें पयस पार्क केल्ली आनी हेल्मेट हांव अशेंच दवरून गेल्लें बरें जालें आनी पडोंक ना तें आमगेर कशी पडल्या पिव पडला हांगासर हांगा जिमी आसा जिमी भायर कसो येतलो व्हिडिओ ऑन करता जिम धांवलो अरे आनी हे हांगा ओलेंज पडला एकटेच ना पोचू ओलेंज ये ओलेंज कसो पडल्या मरे न्ही म्हाजे बॅग बाटली घेवन हांव येयलें सो हांव पार्लरान गेल्लें म्हाजो उलोवपाचो मूड नाशिल्लो ताका लागून हांवें मोनेपाडान शूट केला आनी मागीर परत हांवें आस्त तशें तोंड बांदलें बिकॉज म्हाजे फ्रेंड आसले थंय येतले ताणें म्हटलें आपल्याक शूट करनाका म्हणून सो हांवें ना करून बिकॉज ते कशेंच आशिल्ले तोंडाक बी कितें थापून सो हांव थंय वचना हरशी युजली हांव दुसरे कडेन वयता जस्ट बिकॉज ते थंय आशिल्ले म्हणून हांव थंय गेल्लें सो कसलो घाम येयला पळय मागीर हांवें आयब्रोज फोरहेड आनी अपर लिप्स आय थिंक बरें केलां न्हू सगळें क्लीन जालां अशें हांव दुसरे कडेन वयता म्हणटा पळय तें थंयच आसा लागींच आसा बट आयज हांव हांगा गेल्लें जस्ट बिकॉज ऑफ म्हाजे फ्रेंड नाजाल्यार हांव थंय वचना हांव म्हाजें रेगुलरली वचपाचें एकूच आसा सो हांव थंय वयता एक तर नाजाल्यार आमच्या घरा कडेन येतात करपाक जिमी पिव वाज हाडटा निवळ अशें करता खिळी ओपन करता भितर थंड वारो येता पोचू भितर आहा अशें दिसता वेर इज माय पोचू हेली म्हाजें पोचू टन 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 गमी आता रे पोचू गो ए पोचू पळय म्हाजें पोचू म्हाजें आलशी शिंपा पोचू पळय पोचू गेलो मम्मी कडेन कॅडबरी खाताले आता कॅमेरा माझा ब्लर कसो रावला पळय बाबू कसो तर हांव न्हू आतां मँगो ज्यूस करतालें सो म्हाजे फोन वयरूच उरलो सो हांव घेवपाक येयल्लें शूट करपाक जाय न्हू म्हणून हांव मागीर फोन घेवपाक येयल्लें सो हांव तुमकां आतां काल तुमी पळयला आसतलें ऑब्वियसली हांवें कालूय केल्लें आनी आयजूय करता आनी एक मँगो उरलेलो फाल्यांच्यान ना हाडल्यार करतलें हांव तशें सो म्हाजो ज्यूस रेडी आसा आतां हाका सुशेगाद बसोन पितलें हांगासर राव कितें विसरता हांव आनी पडोंक आसा हांगासर सो हांवें न्हू म्हाजें जें झाड आशिल्लें पळय ताका हांवें मातशें वताक दवरलेलें तें घेवन येता हांव पयलीं सो हांवें हांगासर दवरलेलें एका आतां वत गेलें म्हणजे हांगा आनिकूय झाडां आसात सो बॅक इन माय रूम म्हाजे प्लांट येयले म्हाज्या रुमान परत ताका हांवें मातशें वताक दवरलेलें म्हाजो विंडो ओपन करया आनी आतां म्हाजो ज्यूस वेर इज इट सगळें रोमाट आसा म्हाज्या टेबलार सो या आतां हांव हांगासर बसून एन्जॉय करीत पितलें मातशें कितें एक बरो युट्यूबाचेर एक शो लायता मोस्टली मिस्टर बीन लायतलें हांव मिस्टर बीन पळयत पिता आनी म्हाजी कॅडबरी आसा कालची जें हांव खावपाकूच विसरलें शूट करता ते काडून मागीर फ्रिजान दवरता आनी मागीर हांव विसरता
सो ही उरलेली आसा ही बी खावपाक जाय म्हाका. सो हांव आतां हांगासर बसता, बरो एक शो लायता मिस्टर बीन मोस्टली आनी ते पळयत खाता, नाजाल्यार इंस्टा रील स्क्रोल करीत खातलें हांव. आय मीन पितलें हांव. सो हांव मागीर मेळटा. ओके, पेट पुजा करता मातशें. एका पळय कितें जालें पळय पळय धर म्हणटा कशें रावला पळय. कुदे कुदे डोलू डोलू म्हाज्या पुटाक डोलू डोलू वय देता राव. कितें जालें आवूच आवूच कितें जालें कुठे जालें कुठे जालें हां आवो 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 कुठे आलं बाबा आवूश लेवता. अरे रे 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 दीदीला इल्लाशें बाबू तो इल्लाशा वान्यान ओंदे लादको हय वान्यान ओंदे लादको. दीदी ताका भलें करता. दीदीन ताका खावू हाडूं ना मरे फाल्यांक लागून. ताका लागून हे भिनाक तूं फाल्यां येता आसतना घेवन येता हांव. ओके 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 बाबू 5 मिनटां खातीर मातशें न्हिदया म्हटलें आनी बेश्टें आड पडलेलें हांव. सो हांव थंयच न्हिदोन उरलें. तुमी पळोवंक शकता म्हळ्यार दोळे बी अशे बटाट कशें सुजत आसतले. सो हांव न्हिदलेलें आनी आतां आनी 5 मिनटां आनी 5 मिनटां करून आतां 9:30 क्रॉस जालो. हो हांगा परत येयलो म्हाका धर म्हणून. कितें कुदें 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 आलें कुदें आलें कुदें आलें. तेजें न्हू कॅट फूड काबार जाला जें आयजूच काबार जाला. सो ताका मम्मान सांगलेलें हांव हाडटलें म्हणून. सो तें आतां म्हाका हें करता. आतां असो आतां अक्को लेवला. आतां चल म्हणटा. आतां वसो वय आतां वसो वसो वय बरें वयता. सो हांव आतां एक्चुली फाल्यां घालपाक कपडे काडटालें. फाल्यां म्हाका शिगम्याकूय वचपाक जाय आशिल्लें बट आतां पोचू म्हाका वचोन पयलीं कॅट फूड हाड खंय. सो पोचू कम्स फर्स्ट. सो पोचूक लागून हांव कॅट फूड हाडपाक वयता. ओके ओके आतां हॅप्पी खंय वयता. तर आतां हांव वचपाचें आशिल्लें. चावी बी घेवन येयल्लें बट आतां हांव वचना. मम्मान म्हाका चल म्हटलें पूण जावपाक फक्त 10 मिनटां आसा आनी आय डोंट नो तें ओपन आसतलें काय खबर ना म्हाका. सो ताका लागून बेश्टें आतां आनी वचना हांव. गेलें आनी मागीर बंद आसा जाल्यार. सो पोचूक फाल्यां हाडटा हांव. म्हटल्यार फाल्यां येता आसतना डायरेक्ट ताका घेवन येता हांव जेवण तेजें. आतां मोस्टली म्हाका दिसता शॉप्स बंद जाला आसतलीं. तर पोचू कशेंच हाडपाक रेडी ना. फाल्यां हाडटा म्हटल्यार सुद्दां म्हाका बेगीन बेगीन धरता पांयांक बी. आनी तकली कितें जाली म्हाजी सन्न जाली. पळय फाल्यां हाडटा म्हटलां म्हणून. कुदें फाल्यां हाडया ओके. फाल्यां सकाळीं घेवन दवरता हांव बॅगान. कुदें पोचू आमकां बाबा मागता तेन्ना आमकां मेळपाक जाय. तें सेम म्हाजे भशेन. म्हाका जाय म्हटल्यार म्हाका जाय आनी तेन्नाच जाय म्हाका. सो हांवें न्हू फाल्यां खातीर कपडे रेडी केला. बिकॉज फाल्यां आमी मोस्टली हांव हांगा वयतलें शिगम्याक वचपाचें आसा. सो हांव हें घालतलें. हेका हँगराक लावपाक जाय. हे टॉप घालून हांव वयतलें आनी आमी थंय रावपाक वयतलीं शी दिसता म्हाका. खबर ना म्हाका पळोवया. म्हाका कांय खबरूच ना. सो हांव ही पॅन्ट आनी हे टॉप घरान घालपा खातीर घेता. आनी म्हाका डॅडीन एक्चुली सांगलेलें की हाफ डे घे म्हणून कामार पूण हांवें ना घेवं. सो आउटफीट रेडी केला हांवें फाल्यां खातीर घालपा खातीर. हे टी शर्ट आनी ही ब्लू कलर पॅन्ट. सो हेका हांव हांगासर लायता आनी जें कॅरी करपाचें आसा तें म्हाका फोल्ड करून म्हज्या बॅगान घालता. बिकॉज हांव बॅग घेवन डायरेक्ट वचपाचें. सो हांव तितून दवरता. म्हजी पोचू हांवें मस्ती करतालें
हेकले हेड ते सुटे म्हाका आतां आपल्या वांगडा खेळ म्हणटा ते बाबडे ओटोच्यान म्हाका अशें हें करता सामकें खेळपाक लागून सो हांव खेळना म्हणून ते आपुणूच एकटेच खेळपाक लागले तर हो व्हिडिओ हांव एक्चुली हांगा एंड करपाचें नासलें पूण देन म्हाका हांगा एंड करचें पडटलें बिकॉज म्हाका पोचू वांगडा खेळपाक जाय आनी खूब लेट जालो की हांव आतां मागीर शूट करतलें मागीर हांव शूटिंग करपाक शकना सो हय आयचो व्हिडिओ हांगा एंड करया एंड आमी परत मेळया म्हाज्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय गायज टेक केअर बाय बाय असोच मोग आसूं दी खूब बरें दिसता बाय